एंजलिस्ट बाब, आमी एक फाटले एक म्हयन्या पयलीं एक इश्यू घेतलेलो. हे कॅनलाक जे झाड क्रॉस जावना कितले तेंपो आशिल्लो आनी मेन म्हणल्यार सेफ्टी इश्यू जो बारीक साको आसा दोनी रॅलिंग मोडलेली. तेजी खंय तरी डिपार्टमेंटान आमी न्यूज करता तेजी दखल घेत गव्हर्मेंटाक टीम. हेजे बद्दल तुमी हें करा, एक्झॅक्टली कितलो तेंप जाला आनी कित्याक लागून उरलेले आनी कित्याक लागून आतां करून उडयलें तेणी. हेज पयलीं ते रोड एक्सटेंशन करपा ते ब्रिजी बीन सगळें हें फावंडेशन बीन घायल्लें, बट तें तेंकडे जावना. तेज उपरांत ते खोऱ्यांनी डेंजर आहा म्हूण MLA बाब एल्टन बाबान थिंग 2 पोत्री घायली. थिंग जालीं 2 वर्सां सुमार जालीं. ती पोत्री घालून तें मातशें हें केल्लें साल्वार करूंक कोण पडना जाय. पूण मागीर ताजी खबरू ना. उपरांत गोमंतक टीव्हीन मुको एक क्लिप मागून गेली आनी तें सांगलें हें कितें डेंजर आहा तें हांवें तांकां कळयलें. कळोवन हें फक्त 1 म्हयनो जाल्लो. 1 म्हयन्या भितर थिंग आज कोण तरी बरें करून तें बांदून घेयलां आनी डेंजर मातशें हें जालां. कितें जालां, साल्वारें जावपाचें. कोण पडपा आसलो तें साल्वार जालें. थिंग रॅलिंग घायलां. ताजे उपरांत हिंग एक झाड पडलें. आतां वर्सभर जालें तें झाड पडलें. तें कोण काडना आसलो. बट तेंवूय बीन गोमंतक टीव्हीचेर तेंच्या दाखयतरी तें एक 8 दिसां भितर तें झाडूय काडलें. येतय तें झाड काडून येतय हिंग उडयलां आनी कापून तेंय मागीर साल्वार केलें. लोकां शेतूय रोवपा बरें आनी तें ब्रिजी डेंजर आसलो तेंय बी मातशें तेणी सरकारान अशें लक्ष घालचें. जेन्ना टीव्हीन हाडलें रोखडें ताणें तें केलें, 8 दिसां भितर केलें. तशें हे मुखारूय बीन मुखावयलीं बी तशेंच करचें. हो रोड वायंडिंगाचो आनी अशें ती केप्यां पळ कितें डेवलपमेंट जायो तितून PWDनूय पडचें हें करचें. कॅनलार झाड वयर पडलेलें तशेंच जे रॅलिंग मेन रोडार जो कुसमड गांवां जो हायवे आसा केपें मडगांव थंय तरी दोनी रॅलिंग जे साको आसा तेजेर दोनी रॅलिंग गेले आनी खंय तरी सेफ्टी आनी सेक्युरिटीचो इश्यू येयलो. पूण जेन्ना जे लोकल नगरसेवक अमोल काणेकर आनी तो एंजलिस्ट बाब तो खंय तरी हे गोश्टीक केप्यां फाटलीं वर्सां खूब वर्सां पासून फुडाकार घेता. तेणी हो इश्यू हायलायट केलो गोमंतक टीव्ही थ्रू आनी विथीन 1 मंथ जे स्थानीक डिपार्टमेंटाच्यान जालना, ऑथॉरिटीच्यान जावना जाल्यार पॉलिटिशनान जालना. ते खंय तरी लोकल जे स्थानीक लोकांनी स्थानीक जे लिडर आसा तशेंच सोशल वर्क करता तेणी आसा जावं ती गोमंतक टीव्ही मिडिया हेणी खंय तरी हो हायलायट करून विथीन 1 मंथ दोनी काम केल्ली आसा जी 2 वर्सां पासून अशीच लांबणीचेर आसलेले. खंय तरी हेजें दिसता की मिडियाचें इंटरफेरन्स जायना जाल्यार हे इश्यू खंय तरी अशेंच उरतात. आनी हेतूर जर मिडिया थ्रू येवपा जाय जाल्यार खंय तरी स्थानिकांनी जे इश्यू आसा तेंचे मुखार ते हायलायट करपाची गरज आसा. ते बारीक आसूं कित्याक हेचेर खंय तरी लोकांची लायफ सेव जावंक शकता. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान कृष्णानंद पेडणेकर.